पणजेच्या समाजोन्नती संघटनेन बुधवारा 3 जाणांचो भोवमान घडोवन हाडलो. मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक समाजांत बरो वावर करपी भोवमानेस्त नारायण राठोड, श्रीधर मयेकार आनी श्रीनिवास साळुंकेक समाज सेवा पुरस्कार आनी शॉल भेटयली. समाज उन्नती संघटनेच्या ह्या भोवमान सुवाळ्याक माचेर प्रफुल्ल हेदे, आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, संघटनेचो अध्यक्ष शंभू बांदेकार आनी हेर माचेर आसले. ह्या भोवमान सुवाळ्याक केंद्रीय आयुश मंत्री श्रीपाद नायक येवपाचो आशिल्लो म्हूण आयोजकांनी निमणे मेरेन ताची वाट पळयली, पूण तो आयलो ना. निमणे भोवमान सुवाळ्याक माचेर हजर आशिल्ले रमाकांत खलपाच्या हस्तुकीं भोवमान केलो. उपरांत खास अतिथी हेदे आनी भोवमानेस्तांचे उलोवप जालें. महात्मा 150 वर्सां, त्या बरोबर कस्तुरबायचो 150 वर्सां, हें तुमकां खबर नासतलें. दोगांचो आज 150 वर्सां जयंती. आनी मागीर आमचो लाल बहादूर शास्त्री आसा. महात्मा 3000 वर्सां पयलीं, ताचे पयलीं बी जायत, अहिंसा हाजें हेल्दी वातावरण हिंदुस्थानात आयलें आनी तेंच वातावरण आमच्या महात्माक फुडें व्हेलें. ताणें सर्वोदय केलो, सत्याग्रह केले, सॉल्ट मुवमेंट केले, तरेतरेचे मुवमेंट करून शेवटी इंडिपेंडन्स हाडलेंच. महात्मा सोशलिस्ट आशिल्लो, महात्मा कॅपिटलिस्ट आशिल्लो, महात्मा सगळोच आशिल्लो. आतां आमी मिलेनियम धरुया, नवी पिढी. नव्या पिढीक महात्मा रिलेवंट आसा काय ना? आज नवी पिढी कितें करता? एनवायरमेंटल, हंगर, लेबर नाल्यार हेल्थ हाचेर चड जोर दिता. महात्मा रिलेवंट आसा कित्याक तर ताचें स्पिरीट तातूंत आसा. महात्मा रिलेवंट ना कित्याक कितलेशे नवी पिढीक व्हडलेशे मानिनात. ते म्हणटा पयलींचे थॉट्स, नवे थॉट्स वेगळे आसा म्हणून. पूण महात्मा आसा आनी महात्मान कितलेशे लोक तयार केले. फ्रंटियर गांधी पासून नेल्सन मंडेला पासून आज पर्यंत कितलेशे लोक तयार जायत आसात. आनी स्पिरीट ऑफ महात्मा इज स्टील गोईंग ऑन आनी ते उरतलेंच अशेंच. मी चांगल्या सुशिक्षित कुटुंबात डेप्युटी कलेक्टर असणाऱ्या माझ्या वडिलांच्या पोटी मी जन्म घेतला. मला चांगले शिक्षण मिळालं. 150 वर्षाचं कॉलेज, राजाराम कॉलेज, देशात मोजकीच कॉलेज सरकारची, त्यात राजाराम कॉलेज. त्या कॉलेजमध्ये मी BA ची डिग्री प्राप्त केली. शिवाजी विद्यापीठामध्ये मी 7 वर्ष नोकरी केली. नोकरीत माझं मन रमलं नाही म्हणून मी माझा स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला, नोकरी. आणि हे सगळं कशासाठी केलं? त्या नोकरीच्या बाइंडिंगमध्ये मी जर राहिलो तर माझ्या मनामध्ये जे समाजसेवेचं जे काय व्रत आहे, जी परंपरा आहे, ती मला पुढे नेता येणार नाही, मला अडथळे येणार, म्हणून मी नोकरी सुरू आणि कामाला लागलो. ह्या जगामध्ये कोणी उपाशी राहू शकत नाही. नोकरी करणारा जगतो, नोकरी न करणारा व्यवसाय करणारा पण जगतो. मग मी तो मार्ग झाला आणि माझा छोटा मोठा व्यवसाय मी करून माझी गुजराण करतोय. आणि समाजासाठी मी दिवसातला 60% वेळ देतो. 60% ऑफ द डे